नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरवी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. 2027 वर्साची जनगणना 1 एप्रिल सावन पुराय देशात जातली सुरू. राज्यात 2 टप्प्यांनी चलतली जनगणना. जनगणनेची माहिती 1 मार्च 2027 ह्या दिसा करतले जाहीर. IAS अधिकारी चेष्टा यादव हांणी दिली माहिती. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात दुबावित सोहम नायकाच्या कस्टडीत वाड. दुबाविताक बाल न्यायालयात केलो हसैड. 14 दिसांची सुनावणी न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. फोंड्या भांगराच्या दुकानात जाली व्हडली चोरी. दुकानांतल्याच 2 कर्मचाऱ्यांनी सुमार 1 कोटी 14 लाख रुपयांचे 695 ग्राम भांगर लुटपाचो जाला आरोप. पुलिसांचो तपास सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आपल्या फुडारपणा खाला खंयचोच तरणाटो उरचो ना बेकार. सरकारी नोकरेची वाट पळोवचे परस तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवन हेर क्षेत्रांनी संद काडची सोदून सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. फोंड्या पोट वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय वातावरण जावपाक लागला बरेच गरम. काँग्रेसीचो फोंड्या प्रचाराक आयला बरोच नेट. डॉक्टर केतन भाटीकार पोट वेंचणुके खातीर 5000 मतांनी जातलो जैतिवंत. काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकाराचो दावो. हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येलो अलर्ट केला जारी. 31 मार्च आणि 1 एप्रिलाक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो उक्तायला अदमास. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. 2027 वर्साची जनगणना 1 एप्रिल सावन पुराय देशात सुरू जातली. गोंयांत ही प्रक्रिया 2 टप्प्यांनी चलतली. जनगणनेचो पयलो टप्पो 16 एप्रिल ते 15 मे मजगती जातलो. हातूंत गृहगणना करतले. हाचे खातीर 1 ते 15 एप्रिल मेरेन स्वय नोंदणी करपाक मेळटली. दुसऱ्या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2027 मजगती प्रत्यक्ष जनगणना जातली. जनगणनेची माहिती 1 मार्च 2027 ह्या दिसा जाहीर करतले म्हणून IAS अधिकारी चेष्टा यादव हांणी माहिती दिल्या. The census in Goa will be conducted in 2 distinct phases. Phase 1 will be house listing and housing census that will begin from 16th April to 15th of May 2026 for Goa. The self-enumeration period will begin tomorrow from 1st of April to 15th of April. Phase 2 of the census is the population enumeration that will begin for the all India country. All India, it will begin from 9th February 2027 and will end at 28th February 2027 in the entire country. The census data will be released with the reference date of 00 hours of 1st March. So the outcome of all the census activities will have a reference date that is the midnight of 28 Feb and the 1st of March 2027. As I mentioned, the census will be conducted under the Census Act 1948. The 3 sections that we require you all to give out a message also to the general public. Under section 9 of the Census Act, the public is obliged to allow entry of census staff in his or her own house, to allow painting of number on her or his house under section 9, and to give correct information to the best of the knowledge and belief under section 8 of the Census Act. These are the 3 obligations on the part of the public that we require the cooperation from the Goa state. Under section 11, there is an obligation of census officers to carry out the census activity in a very dedicated manner. This is the 8th census since independence, and this is the 16th census since 1872 when the first census took place. We have 3 districts and therefore we have 3 principal census officers who are the collectors of North Goa, South Goa and Kushavati districts. Then we have the census charge officers. We have divided Goa into 26 charges. These charge officers are deputy collectors and the mamaltadars. The enumerators and supervisors are primarily teachers, 422 supervisors and 2,467 enumerators including the 10% reserve. So total 3,086 teachers and other government office staff are employed for census in Goa. As far as the data collection is concerned, this is the first digital census The data collection will happen through a house listing operation app
wherein 33 questions are fed in, and questions will be in a form of a drop down menu with the options below, where in self enumeration you can fill in yourself, or an enumerator will begin the actual exercise on field from 16th of April, which will continue till 15th of May for our state. पुराय गोंयभर सध्या गाजत आशिल्ल्या कुडचडीच्या सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणातल्या दुबाविताच्या कस्टडीत वाड केल्या. दुबावित सोहम नायकाची पुलीस कस्टडी मंगळारा सोंपिल्ल्यान ताका पणजेच्या बाल न्यायालयात हाजीर केलो. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. फाटले सुमार 8 दिसांच्यान पुराय गोंयभर कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण गाजता. ह्या प्रकरणा विशीं नवी म्हायती मुखार येत आसा. आतां मेरेन पुलिसांनी सोहम नायका आड 5 FIR नोंद केल्यात. एका 18 वर्सां पिरायेच्या सज्ञान चलयेन सोहमान ताचें लैंगीक शोशण केल्ल्याची कागाळ दाखल केल्या. सध्या ह्या प्रकरणा खाला सोहम नायक पुलीस कस्टडीन आशिल्लो. मंगळारा ताची पुलीस कस्टडी सोंपिल्ल्यान ताका पणजेच्या बाल न्यायालयात हाजीर केलो. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फोंड्या एका भांगराच्या दुकानात व्हडली चोरी जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. दुकानांतल्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर सुमार 1,14,00,000 रुपया मोलाचें 695 ग्राम भांगर लुटपाचो आरोप आसा. हे संबंदीत फोंड्या पुलिसांनी केस नोंद केल्या आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. पळयात. आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार काल एक चोरीचें प्रकरण हांगा नोंद जाल्लें आसा की हांगा रायकर ज्वेलर्स शुक्रा ज्वेलर्स अशें तेजी शॉप आसा. त्या शॉपाचेर गेली 7 वर्सां काम करपी 2 जाणां, एक प्रतीक्षा शिंदे आनी दुसरे जिया उर्फ कीर्ती शिगांवकर, ही दोगांय कामगार काम करताले आनी तेणी जवळ जवळ 1,14,66,282 अशी कितें चिल्लर तेणी तेजी चोरी केल्ली आसा, भांगर तेजी चोरून व्हेल्लें आसा अशी कागाळ तेजे मालक जो आसा तेणी हांगा रायकर जो शॉपाचो मालक आसा ज्वेलर तेणी हांगा तक्रार नोंद केली आसा आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस जी आसा ते तपास करता. पूण अशें आयकूं येता की गेली 7 वर्सां ते कामगार तेंगेले भांगराच्या दुकानाचेर ते काम करताले आनी तेणी चोरी करप हितून कितपत हें आसा तेजेर सद्याक आतां पुलिसांनी जोर धरला तपासाचो आनी त्या तपासा दृश्टीच्यान ते आतां विविध हे सोदता कारण सोदून तांकां बाबा कितें चोरी करपाक कारण कितें हे तेजेर सद्याक गूढ सोदपाचें पुलिसांचें आसा. तेन्ना जो रायकर हेणे गेली 7 वर्सां तेणी समज जर तेजी हितून काम करता जाल्यार हेजे पयलीं ताका संशय येना काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आपल्या फुडारपणा खाला खंयचोच तरणाटो बेकार उरचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें. तरणाट्यांनी बेकार रावचें न्ही. सरकारी नोकरेची वाट पळोवचे परस दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजणे खाला तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवन हेर क्षेत्रांनी संद सोदून काडची. पर्यटन ते IT क्षेत्रात होम नर्सिंग, हाऊसकीपिंग सारकिल्यो वेगवेगळ्यो संधी उपलब्ध आसात. हातून 100% प्लेसमेंट दितात अशेंय मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आनी गोंयांत म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल अनएम्प्लॉयड रावपाची कोणाकूच गरज ना. तांच्यांनी DDUGKY हातूंतल्यान जर ट्रेनिंग घेतली आसत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच एम्प्लॉयर्स म्हणजे आज जरी हांगासर 50 एम्प्लॉयड जरी आयले आसत जाल्यार आनिकूय एम्प्लॉयर्स जे आसा ते तुमकां प्लेसमेंट दिवपाक तयार आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमची ITIs आसतली, आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतले, आमचे डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले, EDC आसतले. ह्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स दिता म्हणून गोंयांतल्या तरणाट्याक उलो मारता की म्हाका दिसता आपल्याक फक्त गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून कोण घरान बसून रावन जावचें ना. बट आज गव्हर्मेंट जॉबात जरी वतले आसत जाल्यारूय ताका 1 वर्साच्या एक्सपिरियन्साची गरज आसा आनी ते 1 वर्साचे एक्सपिरियन्स प्रायवेट सेक्टरांतले असले जाल्यार सुद्धा उपकारतले म्हणून आमी बेकार रावच्याच्या पेक्षा DDUGKYच्या ट्रेनिंगात आमी सगळे जाण म्हणजे जॉईन जातले आनी आपल्याक आवडटा त्या हातून म्हणजे देर इज एन वायड स्कोप फ्रॉम द होम नर्सिंग to the housekeeping, to the front office in tourism and also in the IT sectors. ह्या हातूंतल्यान जर आमी जॉईन जाले आसत जाल्यार आमी पळयता की प्लेसमेंट 100% शुअर आनी बरी प्लेसमेंट मेळपाक शकता. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी जावचें. फोंडे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागलां. काँग्रेसीन जैताचो विश्वास उक्तायत प्रचाराकूय बरोच नेट वाडिल्ल्याचोय पळोवपाक मेळटा.
तसेच जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर पोटवेंचणुके खातीर 5,000 मतांनी जैतिवंत जातलो असोय विश्वास उक्तायला. पळयात. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. काँग्रेस जैताचो विश्वास उक्तायता आसतनाच ह्या प्रचाराकय गती वाडिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळटा. काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटेकार पोटवेंचणुके खातीर सुमार 5,000 मतांनी जैतिवंत जातलो असोय विश्वास उक्तायला. मिडिया कडेन उलयतना पाटकरान भाजपाचेर वेगवेगळ्या विशयावयल्यान खर टिका केली. मजगती डॉक्टर केतन भाटेकारान मतदारांक थेट संपर्क करून जैता खातीर दीस रात वावुरपाचोय निर्धार केलो. युथ काँग्रेस आनी NSUI हाणें भाटेकाराक तेंको दिवपा खातीर फोंडेच्या प्रचाराक तेंको दिलो. देखून फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीन आपली ताक दाखोवपाचो यत्न सुरू केला अशें दिसता. हे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड टू आस्क वोट्स बेस्ड ऑन डेव्हलपमेंट. तुम्ही मुद्दामून खंयचे तांचे स्टेटमेंट काढून पळयात. सदानंद शेट तानावडेचो स्टेटमेंट हांव आयकतालो. तो कितें उलयता? तो सांगता की आमी हांगा येवन न्हिदले जाल्यार सुद्दां जिखना म्हणून. अरे सदानंद शेट तानावडेन म्हाका दिसता फोंडेच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीन गेल्ली 14 वर्सां कितें केलें तें सांगचें. तुमचो रिपोर्ट कार्ड दाखया आनी लोकां कडेन मतां मागा. तुम्ही लोकांक बेश्टे दिशाभूल करूं नाका. म्हाका दिसता आमची कॅम्पेन ही बरी चल्ल्या. खंय तरी BJPक म्हाका इन्फॉर्मेशन अशें येता की खंय तरी आज BJP हारल्या, BJP भिल्या म्हणून खंय तरी इलेक्शन सुद्दां कॅन्सल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आनी म्हाका दिसता हे असल्यो BJPन ही षडयंत्रां करची न्ही. म्हाका दिसता इन डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी हें इलेक्शन जावपाक जाय. which they have shown, I think that has given me more strength, and we will always work to strengthen the party and deliver a good governance for the state of Goa. 27 काँग्रेसचे जे उमेदवार तुम्ही कितले निवडून हाडूंक सोदता? 27 काँग्रेसचे सरकार येता पूर्णपणे हय 100 फूल मेजॉरिटी. आनी ते तुका आंकडो तो कितल्याचेर पावतलो तो सरकार करपाक तुका मिनिमम 21 जाय. म्हाका खात्री आहा की 27 म्हाका मिनिमम 27 सिटां तरी काँग्रेस पार्टीची येतली. 3 ते 4 दिसान सगळें सोंपतलें आनी मागीर आमी बूथ वायज कामां आमची चालू जाल्या ऑलरेडी. सो वॉट वील द मार्जीन? पळय, आय वील अगेन से दॅट वॉट एवर अध्यक्षान जें सांगपाचें सगळें सांगलां. म्हजें काम हें आसा की 9 तारीख सांजचे 5 पर्यंत म्हजे कडेन एकूय मत ना. त्या जोमान त्या जिद्दीन आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो. तुका कितें जाय म्हजे कडेन रिजल्ट जो कितें आहा ते 9 तारखे नंतरूच तुका हांव आन्सर दितलो. विश्व क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला. ट्रम्पाचो क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला. ताजी फॅक्टरी येता, एक कोला कंपनी येता. कोला कंपनी येतकूच तांकां उदक जाय. आनी तिसरी म्हळ्यार एक स्टील कंपनी लागींच आसा. हें तांकां पायपलायन दिवपाक, हें लोकांक फायदो करपाक न्ही. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार. राज्यात 31 मार्च आणि 1 एप्रिलाक वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत पयलेच फावट भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप, कॉमेडी आनी मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अणभवपाक मेळटलो. 5 ते 9 एप्रिल मेरेन फोंड्या, म्हापशां, मडगांव आनी पणजी ह्या 4 शारांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन ह्या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो. ह्या महोत्सवात सुर्याची पिल्ले आनी लाडकी विहीण योजना अशी 2 नामनेच्या मराठी कॉमेडी नाटकांचो आस्पाव आसा आनी तातूंत नामनेचे कलाकार आसतले. नाट्य मोग्यांक एकाच तिकेटीत 2 नाटकां पळोवपाक मेळटलीं. ते खातीर गोंयांतल्या नाट्य मोग्यांनी आपल्या कुटुंबा सयत ह्या महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात हजर रावपाचें आवाहन आयोजकांनी केलां. पळयात.
बिहार नालंदा जिल्ह्यातल्या शीतला देवी देवळात जाल्ल्या खेटाखेटीत सुमार 9 जाणांक मरण आयलें. ह्या दुर्दैवी घडणुकेत 7 जाण जखमी जाल्यात. मंगळारा शीतला अष्टमीच्या निमतान देवळात भाविकांनी व्हड संख्येन गर्दी केल्ली. मात पुजा सुरू असताना अचकीत खेटाखेट जाल्ल्यान 9 जाणांक मरण आयलें अशी माहिती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बिहार नालंदा जिल्ह्यातल्या माघडा गावातल्या शीतला देवी देवळात मंगळार आशिल्ल्यान भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. मंगळारा शीतला अष्टमीच्या निमतान व्हडा संख्येन भाविक ह्या देवळात आयले. थंय जात्रा लेगीत भरिल्ली. मात पुजा सुरू असताना अचकीत खेटाखेट जाल्ल्यान 9 जाणांक मरण आयलें. खेटाखेटीत 8 बायलांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार एकल्या दादल्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयलें. गर्दी नियंत्रणात हाडपा खातीर बंदोबस्त नाशिल्ल्यान ही खेटाखेट जाल्ल्याचें आयकुपाक येता. घडणुके उपरांत देवूळ आनी जात्रा बंद केल्याचें कळटा. तशेंच ह्या खेटाखेटीत जायते जाण गंभीर जाल्ल्याचें मुखार आयलां. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मजगतीं राज्य सरकारान मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 6 लाख रुपयांची अर्थीक मजत जाहीर केल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री मजत निधींतल्यान मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यांक 50,000ची मजत जाहीर केल्या. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश बिहारच्या मुखेल सचिवाक दिला. खंय मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलें. तशेंच बळींक मजत करपाचें आश्वासन दिलां. मजगतीं मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोण तालुक्यात आशिल्ली सुरंगाची फुलां आतां हळूहळू नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. मात हीच सुरंगाची फुलां विकून कांय जाण आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता. हाची एक देख आमकां काणकोण तालुक्यांतल्या माटवेमळ आगोंद वाठारांतलो वेळीप खराबो सुरंगाची फुलां विकून घर चलयतना पळोवपाक मेळटा. काणकोण तालुक्यांतल्या माटवेमळ आगोंद गांवांतलो हो वेळीप घराबो. हो घराबो सुरंगाच्यो फांत्यो विकून आपले पोट भरता. अर्जून वेळीप आपले 2 ल्हान चलयांक तशेंच बायलेक घेवन रातच्या 1 वराचेर सुमार 15 किलोमीटर पयस खोला दर्या कडेन वचून सुरंगाची फुलां हाडटा. सुरंगाची फुलां काडपाक 2 वरां लागता. घरा हाडले उपरांत ताका नितळ करून ताच्यो फांत्यो करता. ह्यो फांत्यो करपाक 1 वर लागता. तयार केल्ल्यो फांत्यो बाजारात व्हरून विकतात अशें अर्जून वेळीप हाची धूव अंजली वेळीप सांगता. आयकात. आम्ही सुरंगा लागून बेगीन राती उठले. एका उठ्ठगीर पापा 2 बैल गेली आनी पापा गेली सुरंग हाडून स्कुटेरीचेर गेली. 10 वरां लागता 15. खलाच्या पावतकीर आमी सुरंगे झाडाचे वयर चडली आनी जे कशे फुल्ले आसता ते फुल्ले कडे अशे आसा ते काडले. मागीर घर पावता फुलता ते. मागीर आमी सुरंग काडप लागली. पावतकीर सुरंग काडप 1-2 वरां लागता. मागीर सगळें एकठाण करून आमी घर येतकीर भयण मेळून पापा मम्मी मेळून गुंतली तेन्ना एक ते कळी निवळ करून मागीर एक फाती करता 1 वर अशें लागता. मागीर करता सगळें गुत्त म्हणल्यार 10 5:30 म्हाका गुत्ता आमी दिसान. आनी एकूण 10 फाती तुमगे जाल्यो? 10 फाती जाता आमगे. तुमी जवळ जवळ 12वी सुमार शिकल्या प्रत्येक भुरग्यांक. पापा 9 शिकयला तरीक एक पोटा खातीर हें करपा पडटा. आनीक सुरंगाच्या हेजो वास सबंद वाडे वर येता. आमकां सुरंग काडपा लागून एका उठयला पापान. आनीक आमी मागीर स्कुटेरीचेर गेली. वचपाक आमकां 1-2 वर लागता. आनीक थंय पावले म्हणटकीर खोला बिचार आमी मागीर थंय वचून एक फातराचे जे 2 सायडीन तेंची फातरा सायडीन 2 सुरंगेचे झाड आसा. आनी मागीर ते कळे काडटा म्हणटकीर आमकां 1-2 वर लागला काडपाक. आनी मागीर परतून येवपाक आमकां 1 अर्द वर लागला. परतून 1 वर लागला येवपाक. आनी घर पावतकीर आमी कळे पयलीं निवळ केला आनी सुरंगाचे 1 फाती करपाक 1 वर लागता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. सांगे नगरपालिकेच्या बसकेत वातावरण बरेंच तापलें. नगरसेवक मेशो डिकॉस्टान पालिकेच्या इमारतीत जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट लायिल्ल्यान आमदार सुभाष फळदेसाय आनी मेशो डिकॉस्टा मदीं वाद जालो. जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट लायिल्ल्यान परवानगेच्या मुद्द्यावयल्यान दोगांय मदीं जोरान शाब्दीक वाद जाले. ह्या वादा खातीर बसकेचें कामकाजूय कांय वेळ आडकून पडलें.
पालिकेतल्या काही नगरसेवकांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून परिस्थिती शांत करपाचो यत्न केलो. वन ऑफ द काउन्सिलर हॅज ब्रॉट म्हणजे आमचे जॅक सिकेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मेसेज आशिल्ली. सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसात जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयच्या खातीर आसा, जावं मागीर शिवाजी महाराजी आसतलो किंवा जॅक सिकेरा आसतलो, हे सगळे एप्रूव जाल्ले. बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनी ते कोणाकच खंयच्याच काउन्सिलराकय खबर ना काय ना आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना, कारण जॅक सिकेरा, इराज्मो सिकेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुकी भितर आसा, हें सगळे आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशें डिग्रेडींग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दीस वॉज माय एक्ट. ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला, हांव म्हाका जाय ती लायतलो, अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे, तांकां इक्वल स्पेसींग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय ती पेंटिंग्स आनी ताजे नंतर तो घालपाचो. विशय इतकोच आशिल्लो, पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें आसा. म्हज्या भितर आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय भितर वाद जालो आनी वाद जावपाचें कारण एकूच आसा, डॉक्टर जॅक सिकेरा. हो दोतोर जॅक सिकेर म्हणटा तेणें गोंय राखलें आनी ह्या मनशाक लागून आमी आमदार आनी तोय आमदार आनी आमी कावन्सिलर जावपाक पावले. आयज गोंयांत सरकार जावपाक पावलें. ह्या मनशान ते राखलेले पडटा. ताजे बरोबर जायते लोक आशिल्ले, पूण ताणें एक लिडरशीप घेतली. आयज ताजो पोर्ट्रेट हिंगा कित्याक आनी येदो व्हडलो कित्याक हें ताणें विचारलें. ताजे झोगडयेंत ताणें मारली म्हणटा ती हाजेर गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. हें हांवें घालूंक ना, हें 1950 to 1989 हाचे भितर हे ऑलरेडी ताजो एक पोस्टर आहा, त्या पोस्टराचेर ते आहा ओल्ड हिस्ट्री बुकांनी हें ताणें वाचचें, हें हांवें घातलें ना. हांव इतलेंच सांगता की आमी केन्नाच दुसऱ्या गोश्टीक अपोज केलो ना, ओके. पूण आयज डॉक्टर जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक एका पोर्ट्रेटाक कित्याक अपोज? आमी शांत लोक सांगेकार, आमी थंड रावता. पूण ह्याची जी दादागिरी हो जेन्ना म्युन्सिपालिटीन येयला तेन्ना आनी झोगड्यो केल्यात आनी किट लावन गेला. म्हापशा गिरी वाठारांत फेसबुका वरवीं एका 31 वर्साचे बायलेक सुमार 2.23 लाखांची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फेसबुकाचेर प्रिमियम टास्क पुराय करून कमिशन दिवपाचें सांगून त्या बायलेची अनवळख्यान फटवणूक केली अशें कळटा. ह्या प्रकरणात साळगांव पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलांतली मड्यांकूड सध्या हाऊसफुल परिस्थितीत पावल्या. जाग्याच्या उणावाक लागून व्हडलो ताण निर्माण जाला. तशेंच चडशा कुडींची वळखूय पटूंक ना. ह्या गंभीर परिस्थितीक लागून प्रशासनाचेर बेगोबेग कारवाय करपाचो दबाव आयला. पळयात. See, we have a morgue, full-fledged morgue with 72 beds. We have 18 cabinets with 4 beds each. So that brings it to 72. And as of now, during last 3.5 years, I would be saying that we didn't have a single occasion wherein we didn't have any bed for the dead bodies brought. Currently, what has happened is, for some reason, the bodies which are to be disposed of by the municipality, they are not able to dispose them off, and that is causing all the crunch. For all the bodies, we have to take NOC from the police. We have to give them either to the relations or unidentified bodies
unclaimed bodies, disposal is done by the municipality. So we have 18 such bodies currently in our morgue, which are to be disposed of. So that is why we are worried, and more so because of the Good Friday. I believe our Christian brothers and sisters, they don't perform the final rites in these days. So they would need the morgue. So we are worried, and we are trying to move to all the concerned people so that we at least have 10 to 15 empty beds for these bodies. So I have been in constant talk with them. Even today morning I have talked to them. They are also moving from pillar to post, and they have promised me that they have done the necessary arrangement, and very soon, within these 2-3 days, they will be disposing of the bodies and the problem will be resolved. म्हणून हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीन आयलो, तांकां एक लेटर गेलें की 10 अनक्लेम्ड बॉडीजाचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा डिस्पोज करपाची ती हांव करता म्हणून. आतां हें लेटर तांच्यांनी इनवर्ट करून घेतलें, पूण पेमेंट ते घेनात. ते म्हणटा आमी पेमेंट घेवपाक शकना म्हणून. कदाचित जेन्ना न्यूजार आयले की हांव हें करता म्हणून तेन्ना कोणाच्याय देवाच्या मनशाचो बी फोन आयला जायत, आसपाक शकता, कित्याक हांगा हेंच चल्लां सद्या. आतां ते जातकीच हांव वचून सीओक मेळ्ळो. सीओ मातसो गडबडी नाशिल्लो, कित्याक भोवतेक सीओक आनी कावन्सिलाक सद्या लोकांक जे त्रास जाता ते दिसनात. हांगा ही म्युनिसिपालिटी सद्या इज बिकम व्हेरी इनसेन्सिटीव, जे हांव पयलींच्यान म्हणटा. आनी लोकांक टॉर्चर करपाचें तांचें काम चालू आसा. लोकांचो त्रास तांकां दिसना, तांकां घाई आसा बजेट पास करपाची. आतां कित्याक आनी कित्या खातीर ह्या लोकांक त्रास करता तें म्हाका कळना. हांव पयशेय घेवन आयिल्लो. सावथ गोवा मॉर्ग जें आसा तें फूल जाल्लें आसा. हांगा टोटल 72 बेड्स आसात, म्हणजे मॉर्गा भितर 72 बॉडीज दवरपाक मेळटा फ्रिजरा भितर, आनी ह्यो सद्या फूल जाल्ले आसा. हाजें कारण म्हणजे अनक्लेम्ड ज्यो बॉडी आसात, अनआयडेंटिफायड बॉडी आसात, ज्यो बेवारशी मृत्यू जातात हांगा सगळे सावथ गोवा भितर खंय तरी, आनी चडशे हे मृत्यू म्हाका दिसता मडगांव स्टेशन रोड ह्या एरिया जातात. त्यो बॉडी म्युनिसिपालिटीन अजून वेगवेगळ्यात लायिल्ली ना, आनीक हाजें कारण म्हणजे ते म्हणटात आमचे कडेन फंड ना. ताका लागून ह्यो बॉडी हांगा पडून आसात, आनी ताका लागून हे मॉर्ग फूल जाल्ले आसा. त्याच बरोबर कांयश्यो बॉडी आसात ज्यो पुलीस तपासा लागून, बाकीच्या हाका लागून दवरिल्ले आसात. पूण चडश्यो बॉडी आसात त्यो अनआयडेंटिफायड बॉडी, ह्यो म्युनिसिपालिटीन फंड नाशिल्ल्या कारणान त्यो हांगा दवरिल्ले आसात. आतां प्रश्न येता असो, एक बॉडी जर लासयतलो जाल्यार स्मशानभुमीक जवळ जवळ 3000 खर्च येता. आतां 3000 आमी सरकार लाखांनी पयशे मोडटात, आनी 3000 मोडपाक म्युनिसिपालिटी कडेन फंड ना अशें दिसून येता. ह्यो 3 बेगीतले बेगीन हे खाली जावचें आनी हांगा सर्वीस मेळची. कारण हे जे हाजेर पूर्ण दक्षिण गोंयचो भार आसा, म्हणजे खंयी जर बॉडी उरली जावं कितें जालें जाल्यार ती हांगा दवरपाक पडटा. आतां खूब तेंप जालो हे मॉर्ग फूल जाल्लें आसा. हो एक गंभीर प्रश्न सद्या प्रशासना मुखार आयिल्लो आसा, आनी आमच्या दोतोरांनी मागला की बेगीतले बेगीन हो प्रश्न आसा जो सुटावो करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कोळकर. सत्तरी तालुक्यातल्या होण्या वाठारांत गुन्ह्या फाट्यान फातोडेर धाड घालून जुगाराचे सामान आनी 52,300 रुपया जप्त केले. या कारवायेत 9 जाणांक अटक जाल्ल्यान वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय पुलीस गुन्यांव फाट्यान 31 मार्चाक फातोडे सत्तरीच्या होंडा हांगच्या जुगार अड्ड्यार धाड घातली. या कारवायेत अंदर बहार पत्त्यांच्या ह्या जुगारात वांटो घेवपी वट्ट 9 आरोपींक रंगे हात धरले. मुखेल आरोपी सूर्या गावस्कर हो अड्डो चलयतालो, जाल्यार हेर आरोपी जुगार खेळपाक हांगा आयिल्ले अशें मुखार आयला. धाडी वेळार आरोपी आनी थळा कडल्यान वट्ट 52,300 रुपया रोख आनी जुगाराचे सामान जप्त केल्यात. या प्रकरणात गोंय भौशीक जुगार कायद्याच्या कलम 3 आनी 4 खाला केस नोंद जाल्या. तशेंच पुलिसांची फुडली चौकशी सुरू आसा. गुन्ह्या फाट्याचे कारवायेक लागून वाठारांतल्या बेकायदेशीर जुगार वेवसायाचेर व्हड आळाबंद हाडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.